नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। आज आषाढी एकादश वारकरी पंढरपूर विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक मोठ्या संख्येन पावले। महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पंढरपूर आषाढी एकादशीक पूजेचो मान मेळ्ळो। गोंयांतूय विठ्ठल भक्तांची घे गर्दी। विठ्ठल रखुमाईचो गजर जय हरी विठ्ठल। सभापतीच्या नावान विधानसभेचो प्रश्नकाळ दुसऱ्या दिसाय व्हावलो। अल्टनाचे माफी वयल्यान सत्ताधारी विरोधकांची जुगलबंदी। 2 खेपो कामकाज धुकल्लो। उपरांत 2 दिसाचो विशय मुख्यमंत्र्यान सोपयलो। प्रश्नकाळ फुकट वता म्हूण विशय सोपयता, मात हे फुडें कोणी सभापतीच्या पदाचो अपमान करचो न्ही, नाजाल्यार खंय प्रथा पडटली। म्हजें सरळ म्हणणें आसा, एक तर म्हणजे ऑनरेबल एमएलए बाब एल्टन हेणे ह्या पद्दतीचो स्टेटमेंट करप चुकीचो आसा तुमचेर, त्या खातीर त्यांनी जो आहा पळय न्ही हो इश्यू जो पयलीं रिजॉल्व करचो। आनीक म्हाका दिसता हांवें काली सांगलां मो आहा थिंग फोन टायम म्हूण देर वॉज नथींग सेड टू यू। तो विषय परत एकदा सांगता, विषय डायवर्ट करू नका। ना बरें, देन यू फॉलो द प्रोसिजर फॉलो कर, सेंड इट टू द कमिटी, वॉट एवर क्लॅरिफिकेशन आय हॅव टू गिव आय विल गिव इट टू द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी, यू ऑल गिव इट टू दॅट। आमकां काय ना स्पीकर सर, प्रिविलेज कमिटी बीन काय ना, इट इज एन हाव दीस सुप्रीम आनी तुमी सुप्रीमा थंय बशिल्ल्या, इट इज नो डाउट। गोंयच्या इतिहासान पयलेंदा रुलिंग पार्टी डिसरप्ट करता, सिलेक्टिवली डिसरप्ट कर। काल ब्रेक आवर म्हणटा प्रुडंटाचे चेक कर, लोक तुमचेर उलयतात। स्पीकर सर पयलेंदा इतिहासान स्पीकर सर आमकां रुलिंग पार्टी डिसरप्ट करता म्हणून मेळना। लोकशाही शेवटी तुम्ही डिसाइड करपाक जाय। म्हाका दिसता स्पीकर सर शेवटी तुम्ही डिसाइड करपाक जाय। स्पीकर सर तुम्ही पोझिशन वीक करता जो विजय जाय ते सांगा पोझिशन वीक करता। स्पीकर सर तुम्ही डिसाइड करपाक स्पीकर सर तुम्ही तुमचोच इश्यू आहा, तुम्ही कशे डिसाइड करतले? स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज 12 पर्यंत स्थगित करता। स्पीकर सर, रूल 309 हाज्या प्रमाणे बाप एल्टन हांणी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज तुमची केला, त्या खातीर तांच्यांनी कितें तो निर्णय जो आहा पळय न्ही घेवचो, त्या शिवाय हाऊस फुडें वचूं शकना। स्पीकर सर हांवें समज तरी केलें, फॉयरां वचून हांवें तरी सेटल केलें, इट वील सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट। हाल तुका आनी कोणें कितें म्हणटलो, हाल फॉयरां वयतलो एंड इट वील कंटिन्यू। सो वॉट आय एम नॉट सेईंग that I won't follow. What if I have said wrong and if they feel that I am guilty, I am ready. आम्ही स्पीकराचेर आसा म्हणून प्रिविलेज कमिटीक धाडू शकना। स्पीकर सर, इट इज अप टू यू। तुझे एलिगेशन केलतलो तू माफी मागतलो, इफ इट इज रॉंग एलिगेशन आसा ते मागतलो, माफी कित्याक मागतलो? तुझे इतले एलिगेशन केले, कामकाज 12:30 पर्यंत स्थगित कर। हेमान ओदळ रूल 309 साइट केलो। 309 कितें जाता की स्पीकर हॅज द रायट टू डिसाइड ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग including change the rules. So अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळे एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें। आमकां ह्या हावजाचो वेळ वाया घालोवपाचो ना, आमकां खंयसरूच क्वेश्चन आवर पोस्टपोन करपाचें ना, म्हणून तर आमी हावज 18 दीस दवरले आनी तें सगळें कन्सिडर करून म्हणजे विजयाचो स्टेटमेंट आनी बाप युरी हेणे कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता। हांव बाय कन्सिडरींग देर स्टेटमेंट हाज्या फुडें मात अशें जावचें न्ही हावजान, इतकें सांगता। गोंयांत वाडटे खून, चोरये, मायग्रंटांच्या धुमाकुळाचेर विधानसभेत हुस्को। कांदोळे हालींच एका जाणट्याच्या जाल्ल्या खुनावेल्यान मायकलाची लक्षवेधी। मुख्यमंत्री म्हणटा खुनाक पुलीस जबाबदार न्ही। डिटेक्शन 98% जाला। गिरेस्त खर चल्ल्या। पुलिसांक जाय तसो खंय गाडयो दिल्यात। नाकाबंदी जाता। टेनंट व्हेरिफिकेशनूय कायदो येतलो। Mr. Arnaldo Suarez was brutally murdered in his own ancestral house by an unknown person, and after that the accused drove the victim's car and abandoned it at the hills of Sinkirim helipad. The people of Kandolim village are afraid and are awaiting that this matter is resolved. The steps government intends to take in this matter. How मनीस आतां एकटो रावपाक घरान भियेतलो and he was found half nude. It's a murder, Speaker sir, where we have to take these things very very seriously. And तो सापडला हुंय कर्नाटका सापडला. Thorough inquiry has to be done. This cannot be done.
हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. ते तो PPP प्रोजेक्ट ते सरकाराचे पयशे वचना तातूंत. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस अश्युरन्स दिवपाक. आनी कलंगूट कांदोली बिंदोली हे एरिया दीज आर ऑल टेकन ओवर. हातूंत आनी कांय लॉलेसनेस इज रिच्ड इज हाय. One suggestion of mine, every these panchayats a compulsory CCTV camera on main roads. If you can sanction this and make this available for panchayats, तर त्यांको funds ना पैसे घालपा. Maybe the rich panchayats like Michael Lobos in Kandoli, Kalangut and Arpur, the coastal belt, may be able to get it by CSR or whatever. But our panchayats don't have those funds. 1230 cases जाले in the last 5 years are registered of from 2020 of rape, molestation, kidnapping, and for only 6 are convicted. And आमचो होम मिनिस्टर म्हणटा की वी हॅव अ व्हेरी हाय कन्विक्शन रेट. जर आतां जे हिंगा थोडेशे IPS येता, कोण एकलो पयर डिस्को घाल्लो, कोण ही कसिनो भितर वयता, हे व्हिडिओ व्हायरल जाताले, हेंकां मातशें तुमी स्ट्रिक्ट सारके दवरपाक जाय. टेनंट व्हेरिफिकेशन बील आमी 2021 हाडलेलें. ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें ताच्या पयलीं फाटले फावटी. आनी ते सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना. म्हणजे आमकां परत बील इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. ते इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर. तरी सुद्दां हांव परत एकदां म्हणजे बाब मायकल लोबोन म्हाका कन्सर्न आसा, कारण एकट्याची डेथ जाल्या ताका खबर आहा की ताका कंडोलन्स म्हणटा. आनी हेन्स फुडें बींग एज अ होम मिनिस्टर अशा पद्दतीची सगळी गोंयकारांची काळजी घेवपा खातीर आमी समर्थ. 3 दीस जाले सेगीत पावसाच्या उटंगारान धरणां फूल जावन न्हंयांक हुंवार आयले. दोनपारा हंजुणे धरणाची पातळी 90 मीटर वयर पाविल्ल्यान 4 गेटी उक्त्यो केल्यो. केरी, मोलें, परये, साखळे, सरवण, कारापूर वाठारात न्हंयांच्या उदकांची पातळी वाडपाची शक्यताय. तिराळी धरणाची खंय पुराय भरिल्ल्यान उदकाचे गेटी उक्त्यो केल्यात. दिवचले साखळे अलर्ट. सध्या आसा अंजुना धरणाचे आणि धरणाचे 4 जे दरवाजे आहा ते उक्ते केल्ले आसा. सध्या जी पातळी जी हांगाची धरणाची आहा ती 90.75 मिटर्स आसा. आणि जेन्ना 90 मिटर्स पर्यंत हांगाची पातळी जी आहा ती सांबाळली वयता, पण 90 जेन्ना क्रॉस जाता तेन्ना धरणाचे उदकाचे दरवाजे आहा ते सोडचे पडटा. आयज ते धरणाचे दरवाजे आहा ते 90.75 जाल्या कारणान सोडले वयता. फुडें जे हे उदक जे वयता ते वाळवंटी न्हंय तेकता आनी फुडें मागीर प्रवाह जातो म्हादई कडेन वयता, मांडोळी नदी कडेन वयता. पण हांगा जे आतां सद्या गांवांत जे नदी आहा तेंची जी पातळी सद्या कमी आसा, भरती खयला. आनी त्या निर्णयानुसार हेंच्यांनी गांवांत ऑलरेडी अलर्ट करून दवरलेले आसले की आमी उदक सोडपाचें आहा. तशें गांवांतले जे कोण आहात गांवांतले सुद्दां अलर्ट आहात की न्हंयकुशीक तेणी सुद्दां अलर्ट आसा. आणि आयज निर्णय घेवन उदक सोडलेले आहा आनी त्या प्रमाणे हो प्रवाह फुडें वाळवंटीच्यान मांडोळी नदी पर्यंत सुरू जाता. फुडें ताका दीस जाता. तालजर फातर्ड्या घराची वणत आणि छप्पर कोसळून एकल्याक मरण आयलें. घडणूक बुधवारा फातोडेर घडल्या. घरांनी दिसपट्ट्यार कामाक वचपी कामगार बापूय पूत रावताले. पूत कार्तिक चव्हाण आगताक सोंपलो. बापूय जखमी. ताका हॉस्पिटलांत खंय व्हेला. लोक म्हणटा घोग्यांनी पडपी पावस पोन्न्या घरांक धोको. आयज सकाळीं 6:30 वरांचेर हिंगा ताळसांजोर दोंगराचेर हिंगा वॉर्ड नंबर 23 एक घर आसा पळय ते घरा एक सायड वॉल तेजी कलेप्स जाला. आनी ते घरान बापूय आनी चेडो रावतालो. बापूय दुर्बिजय चौहान म्हूण आनी तेजो चेडो 18 वर्सांचो कार्तिक चौहान म्हूण. ते दोगांय न्हिदिल्ले आशिल्ले. सो ते कितें जालें एकटो तेशी तोंड करून न्हिदलो आसलेलो चेडो आनी बापूय हे सायडीन तोंड करून. सो ते सगळे वॉल जे कलेप्स जाले पळय ते चेड्या तोंडाचेर हें जालें आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो.
आमी हिंग येयले, हांव सकाळीं बी येयलें, मागीर ताका एम्बुलन्स बी आपयन ताका आतां हॉस्पिसियोन व्हेलो. आमदाराकूय आमचे विजय सरदेसाय सराकूय हांवें फोन मारलो. मागीर तेणें आमकां कलेक्टर आनी मामलेदार तांकां इन्फॉर्म केलें आनी धाडलें हांकां पुलीस येवन सगळीं जालां. बट अनफॉर्च्युनेटली तो चेडो एक्सपायर्ड जाला, 18 वर्सां आशिल्लो. घरां आसाय पळय पयलीं कितलींशीं वर्सां आनी 40-50 वर्सांचीं घरां आतां ही सगळीं ही आतां हें घर जें मोडलां तें घर सुद्दां मातयेचें. ही खुबशीं घरां मातये आसा आनी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां तुमी येता आसतना पयली आसतली ही वाट, हे वाटेन चलपाक सुद्दां जायना. आनीक खुबशीं ही घर आसाय पळय ही घर सगळीं मोडपा हेजेर वाटेर आसाय. म्हळ्यार आतां हेजी घर मोडलें जाल्यार सायडीन तेका डॅमेज जाता, तेजी घरां कितें जाता जाल्यार दुसऱ्याक डॅमेज जाता. चलोन येवपाक सुद्दां वाटना. आतां तुमी हे सायडीन येयले आसा, पांय तर मातशें हें जालें जाल्यार तूं स्लीप जावन तूं सकला पडटा, इतली परिस्थिती हें आसा. आता पळोवया निकते आयिल्ली खबर. कानोळे पयर मर्डर केसीची अपडेट. पयर कानोळे अर्नाल्डो सुवारीस हेज्या घरा हो घरा एकटो आसलो. अरविंद राजू पवार तेज्या घराचे नळे काडून भितून गेलो आनी तेका तो मारिल्लो आसा मर्डर. आनी तो त्याच नळ्यांतल्यान काडिल्ले थंयच्यान भायर येवन तेजी गाडी घेवन तो थंयच्यान फरार जालो. आनी तेजी गाडी आसा ती आगवादा हांगासर दवरली आनी तो थंयच्यान डायरेक्ट कर्नाटक सायडीन गेलो. आनी कलंगूट पुलीस हेजी हे मेळटाच तेका धरपाक तेच्या फाटल्यान लागले. आनी काल तेका फायनली धरिल्लो आसा कर्नाटक वचून कलंगूट पुलिसांनी. आनी आयज तेका कलंगूट पुलिसांनी म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो. कोर्टान तेका एक दिसाची पुलीस घेतली सांगिल्ली आसा आनी फाल्यां परत तेका कोर्टान प्रोड्यूस करतले. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. टू व्हिलर चलयतल्यांच्या जिवाक रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो धोको. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या रस्त्यांचेर एकूय फोंडकूल उरचें ना म्हणून सांगिल्लें. उतर पाळचें म्हूण आमदार विरेशान याद करून दिली. जीएमसी कडेन सर्व्हीस रोडावेल्या फोंडकुलांक लागून खंय हालींच 3 एक्सिडंट जाल्यात. गोंयभर रस्त्याचेर फोंडकुलां आनी एक्सिडंट खंय वाडत आसा. Because sir, fear and anxiety among Goans who commute by two-wheelers, the potholes will lead to accidents after service road near GMC hospital developed deep potholes, resulting in 3 accidents at the same spot. Demand that the PWD department work quickly resolve the issue. Speaker sir, GMC जो सर्व्हिस रोड आसा काल थंय 3 एक्सिडेंट जाले पोटहोल पडलो म्हणून. म्हाका स्टेटमेंट याद येता सीएमाचो. तेणें स्टेटमेंट केल्लो की नोव्हेंबराचे 1 तारखे पर्यंत खंयचोच गोंयांत एकूय पोटहोल उरची ना म्हणून. आनी आयज प्रत्येक कडेन आमी पळयता पोटहोल आसा. आतां पणजेन बसून तूं पळयता पाट्यार आमी येता आसतना इतलें कंजेशन जाता थंय आनी सगळो मून जाला थंय. इतले पोटहोल जाल्ले आसा आनी एवरी टायम थंय कितें शकरे घालता खडी घालता आनी ते काबार करता परत वयता परत घालता. सो स्पीकर सर डिपार्टमेंटान प्रायोरिटीचेर जे पोटहोल्स आसा ते फिलअप करपाक जाय आनी खंय ना खंय लोकांक म्हणजे आयज कितलेशे जाणांक कमर पासून मोडलेले आसा. हॉस्पिटलांत कितलेशे जाण आसता जीएमसीन. सो हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर क्लियर करपाक जाय. आनी जो स्टेटमेंट सीएमान केल्लो 1 तारखेचे भशेन खड्डो तोच रे खंय एकूय खड्डो आशिना म्हणून तो खड्डो खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय. स्टेटमेंटाचेर थांब रावपाक जाय. गोंयांत क्रेडीट सोसायटीच्या फंडाची केसीत तड लावक इकॉनॉमीक सेलाचो तपास फास्ट ट्रॅक करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर. फाटल्या 3-4 वर्सांत 18 सोसायटींचे मेळून लोकांचे 20 कोटी टोपी घातल्या. गरिबांचो पयसो लुटतात चल्ल्या. विजयान माशेलांतल्या आनी साश्टींतल्या सोसायटींचो इशू काडलो. 2021 पुलिसांनी EOCत तपास जायना, रिकवरी जायना. Minds of the general public and investors who have been duped by cooperative credit societies and financial institutions. Speaker sir, 2 मिनटां म्हाका मातशी दियात. स्पीकर सर, शेकड्यांनी लोक माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हणून तांकां तोपी पडिल्ली आहा. 18 कोटी रुपया तांकां तोपी पडल्या. ते ही चड करून मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघ आमोण्या माशेलांतली सरावंडींग एरियांतली लोक. तांणी केस फायल केल्ली 15 जुलय 2021. स्पीकर सर फोंड्या पुलीस स्टेशनार. ही मागीर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलाचे कडेनूय गेली. पूण आज मेरेन कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना, कांयच एक्शन जावंक ना, सगळे सुशेगाद आहा. स्पीकर सर, खूब सिटीजन्स जे आसात हे सिनियर सिटीजन आहा आनी हे म्हाका जनता दरबार हांवें दिवचले घेतिल्लो तेन्ना ते म्हाका मेळिल्ले. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तांकां न्याय दिवचो. मुखेलमंत्र्या कडेन मागता
की ह्या फ्रॉडांचेर ताणें एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवचें आनी ताजे इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस सेलाक मातशें फास्ट करचें, स्पेशली इन द केस ऑफ दीस फ्रॉड्स, कित्याक सर्वसामान्य गोंयकाराक त्रास जाल्लो. श्री युरिया लेमो. एकूच मिनीट, कारण विजयान मांडला तो विशय जो आहा पळय न्ही तो सिरियस आसा. कारण विजनरीचो विशय प्रत्येक फावटी आमी डिस्कशनूय करता आनी तो फुडें वचना. तरी त्यांनी कितें 9 काय 10 सोसायटी म्हटल्यो. म्हाका दिसता अजुनूय आसा तश्यो सोसायटी. 6 सोसायटी आतां पर्यंत लिस्टेड आनी तेंच्यो कंप्लेनी आयल्या. मार्शल अर्बन वुमन्स 18 आहा हे इन्व्हेस्टर म्हणटात, पूण कोण तांची कंप्लेंटूच आयकूंक तयार ना. स्पीकर सर तेजी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेतल्या. तांचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. 21 मरे जुलय 21, आतां जुलय 24 जाले, 3 वर्सां. स्पीकर सर कॉपरेटिव्हचे आमचे कायदे अशेच आसा, तुकाय खबर आसा कॉपरेटिव्हच्या कायद्यानुसार. तितूनय आमी थोडीशी फाटले फावटी अमेंडमेंट केल्ली, पण हांव मॅटर फास्ट ट्रॅक करपाक लायता स्पीकर सर. सेगीत उटंगारात गोंयभर कितल्याशाच गराब्यांचो आलचेराचो प्रश्न खर जाला. मंडूर वणत कोसळून आवय पुताचो जीव गेलो उपरांत कितल्याशाच पोरण्या घरांची सुरक्षेचो प्रश्न चर्चेत आयला. अशेंच एक घर कुंभारजुवाक केन्नाय मातयेचे भरवण जावन तेकोयला घर कोणे तरी बांदून दिवचें म्हूण घरकार अवधूत सामंत मागता. म्हाका आदारूच कसो ना. हांव एकटो जावन पडला. आमी तिगांक बायल मुट्टलो चेडूं आनी हांव. तेन्ना म्हाजी परिस्थिती जाता कितें जालें की आतां पडटा घर आख्खें आनी मेन पारो पडात जाल्यार घर मोकळें जाल्यार आमी भितर आहा कितें वचून करची ना. घराक शेजाऱ्याचो आमो आसलेलो तो खानो पडलो घरात आनी घर म्हाजें डॅमेज जालें. खूब वर्सां जालीं. तशें म्हणून हूल इल्लें इल्लें करून घर पडो लागले म्हणून आतां सामकेंच सगळें घर पडलां आनी पारे बीन फुगले सगळे. आनी आमी रातची न्हिदले की कितें कितें पडत आसता. भंय दिसता पारो पडटा काय कितें. आमी न्हिदना न्हीद पडना कांय ना. अशी परिस्थिती जाल्या की सामकी सगळ्या घरान उदीक जालां. एक सायड पडले कंप्लीट पडले. चडशे घराक खूब मारल्या. सगळ्या घराक पळयात सगळ्या घराक खूब मारलेले. वयर पाऱ्यांक बसून पावले खूब. म्हाका घर बांदून जाय आनी कांय ना. घर आख्खें जाय म्हाका. सरकारान बांदली कोणूय दी कोणें डॅमेज केला ते सरकारान पळोवपाचें. म्हाजी कितें चूक आहा जाल्यार म्हाका कितें तें कायदेशीर सामकें पळोवपाचें. कोणें कितें केलां कितें जालां कित्या पासून घराची अशी परिस्थिती जाल्या इतलेंच आनी कांय ना. म्हाका घर बांदून दिल्यार बरो. पण सध्या पळय म्हजी अशी परिस्थिती आहा की आतां पडटा काय मागीर पडटा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयांत सरासरी परस 45% मायज पावस पडला. अजून पावसाचो नेट टस्सो आसा. परत रेड अलर्ट. आतां मेरेन गोंयांत 83.98 इंच पावस पडला. सरासरी परस जुलयांत पयले 15 मेरेन 60 इंच पावस पडटा. हे खेप 85 इंचार. झाडां पडप बुट्टी पालसाणां कोसळप घडणुको चालूच. फाटल्या 3 दिसां सावन राज्यांत पावसाचो सांवार सुरूच आसा. वेगवेगळ्या सुवातींनी झाडां पडप, रस्ते उदकापोंदा वचप, पालसणां कोसळप प्रकार चालूच. गोंय वेधशाळेन बुधवारा ऑरेंज अलर्ट दिला. There's fear and anxiety in the minds of the people of the state that due to incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging has been witnessed in several parts of the state. Floods are there today on roads and almost everywhere on every part of Goa. And म्हाका दिसता हुंय ना हुंय we have failed. Landslides are very serious issues. आनी सगळ्यांक खबर आहा की that landslides are the way due to waterlogging. And waterlogging जान इतले डॅमेज जालेले आहा. Never in the history the Honorable Chief Minister and the Revenue Minister takes our disaster management squad very, very seriously. We are on a ticking time bomb. Concerns of Honorable MLAs are noted, and accordingly I will instruct my department to take necessary measures. Sustainable development हाजो विचार करून एकंदर हाजो जर सगळ्यांनी जर कॉपरेट केले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे डिजास्टर जावचे न्ही
हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो. त्या खातीर हो जो कॉलिंग एटेन्शन जो हाडला आनी तेच्या फाटीमागचो जो उद्देश आशिल्लो कन्सिडर करतले आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय आमी जे डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान करपाक जाय ते डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज बींग अ PWD आमी ते PWD करतले इतकें सांगता आनी सोंपयता. मजगतीं सेगीत पावस सुरू आशिल्ल्यान गिरी पंचायत वाठारांत फाटले 8 दीस जाले उदक भरलां. शिरगांव मानसवाड्यार देवता गांवकाराच्या घराची वणत कोसळून लाखांनी रुपयाचें लुकसाण. गांवठण वेलंगां अख्ख्या घराक फूग मारिल्ल्यान कृष्णा नायकाचें घर कोसळ्ळें. कोणाकूच दुखापत ना. 5 लाखांचे लुकसाणाचो अदमास. जाल्यार मारले बड्डे फातोड्डे पावसाक लागून राखणे वणत निवासी इमारतीचेर कोसळून पयल्या आनी दुसऱ्या मजल्या वयल्या फ्लॅटांचें लुकसाण जालें. फोंड्या प्रभू टावराच्या ग्राउंड फ्लोराचेर उदक भरून 13 दुकानांनी पावलां. हरमलच्या रस्त्यांचेर पावसाचें उदक भरिल्ल्यान लोकांक त्रास जातात. ह्या रस्त्यांचेर व्हड व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांचे त्रास आनीक वाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.